नाही जात गुरु हे लोकांक मातशें पावता अशें पळयलां. ऑपरेशन आसा म्हणून मला 5 मिनटां जाय पावत तर आता चलो जालें. नमस्कार. गोवा फायट कोविड-19 च्या अंतर्गत आयची अपडेट्स दिता आसतना आमी कोवीड हॉस्पिटल जें आसा हें फूल फंक्शनल जालां आनी फूल फंक्शनल जाता आसतना जे पॉझिटिव्ह पेशंट आयल्या ते सगळे पेशंट ऑलरेडी कोवीड हॉस्पिटलान आमी शिफ्ट केल्या. आमी पयलींचे 3 पेशंट आनी 2 नवीन पेशंट जे आसा हे आमकां पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्या. 2 नवीन पेशंटाच्या भितर एक पेशंट हो पयलींच्याच पेशंटांतलो पॉझिटिव्ह आसलेल्या पैकी ताजो भाव आसा. एक बरी गजाल आसा, आमी 55 सॅम्पल्स धाडिल्ले, तितूंतले 54 सॅम्पल्स रेडी जावन आयले आमचे कडेन आनी ज्या 3 जाणांच्या फॅमिली मेंबरांचे धाडलेले ते सगळे जाण नेगेटिव्ह आयले. ही बरी गजाल. फक्त एकटोच ताजो भाव एकट्याचोच हो पॉझिटिव्ह आयलो आसा आनी एक फक्त सॅम्पल हे काल टेस्ट कंप्लीट जावंक ना, ताजी टेस्ट आमकां फाल्यां पर्यंत परत रिपोर्ट मेळटलो, तांच्याच फॅमिली मेंबराच्या भितरलो एकट्याचो. त्या खातीर आनी एकूच नवीन पेशंट मेळ्ळो. बट नवीन पेशंट मेळ्ळा तितूनय बी म्हणजे एक समाधानाची गजाल आसा की तो स्वता सेल्फ क्वॉरंटायन जाल्लो. तो येवन स्वताच घरान आपल्याक तेणी सेल्फ क्वॉरंटायन करून घेतलेले. आपल्या फॅमिलींतल्या मेंबराक सुद्दां कोणाच्याच संपर्कांत तो येवंक ना. तेणी हे ताज्या फॅमिली मेंबरांनी आनी तेणीय सांगलें. बट तें जाल्या उपरांत सुद्दां म्हणजे ताज्या फॅमिली मेंबर्स आनी हो दुसरो जो पॉझिटिव्ह आयल्या ह्या सगळ्यांचे मेळोन आमी 8 जाणांक नवीन परत गव्हर्मेंट क्वॉरंटायन सेंटरान आज शिफ्ट केले. ओके. रिगार्डींग द पेशंट्स आमची अपडेट जी आसा ही आतांची अपडेट जी आसा, आमचो पॅथो लॅब हो फूल फंक्शनल जाला. पण नवीन रिपोर्ट्स करपाक ते ट्रायल सद्या चालू आसा. नवीन रिपोर्ट्स करपाक फाल्यांच घेतले पयले सॅम्पल, कारण ते रुटीनली 1-2-3दां ताका ट्रायल्स करच्यो पडटा. फाल्यांच्यान फर्स्ट सॅम्पल रिपोर्ट करपा खातीर घेतले. आमच्या GMCन आमी जे आयसोलेट करून डावटफूल म्हणून जे पेशंट्स दवरलेले तेंचे रिपोर्ट सगळ्यांचे नेगेटिव्ह आयले. म्हणल्या उपरांत आमी वेळ पडल्यार ते बरे आहा तांकां डिस्चार्जूय करतले. बाकीच्यांक जी वेगळी ट्रिटमेंट जाय तांकां वेगळे कडेन आयसोलेट करतले. तांकां ह्या आयसोलेशन वार्डांतल्यान सेपरेट करून दुसऱ्या आयसोलेशन वार्डांतल्यान दवरतले. म्हणजे ते कोवीड आयसोलेटेड वार्ड आसलो थंयच्यान शिफ्ट करतले तांकां. ओके. आमी आजून एक हॉस्पिटल जें आसा कोवीड हॉस्पिटल म्हणून रिक्विजीट करून दवरलां. थंयसर आत्तां कांयच आमी पेशंट व्हरूंक ना कांय ना. बट इन लाँग रन जर आमकां लागलें जाल्यार आनी एखादें हॉस्पिटल आमी तयारी करून दवरलां की तें कोवीड हॉस्पिटल म्हणून आमी मागीर घेतले. ओके. आमचें सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जें आसा नवीन बांदता तें आमी तें ऑलरेडी क्वॉरंटायन सेंटर म्हणून आज तेजें काम सगळें कंप्लीट जालें. फाल्यांच्यान तें आमचे कडेन रेडी आसतलें. आमी क्वॉरंटायन सेंटर म्हणून सद्या त्या हॉस्पिटलाचो वापर करतले. बट फुडें एक 15 दिसाच्या उपरांत आमी तें पूर्ण हॉस्पिटल सुद्दां फूल फंक्शनल जातलें. हाज्या दृश्टीन आमचो प्रयत्न सुरू आसा. बट आतांच्या घडीक नवीन सावथ गोवाचें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हें आमचे कडेन क्वॉरंटायन सेंटर म्हणून आसतलें. आमी कोवीड-19 फंड ओके हो नवीन अकावंट जो आसा ओपन केला. बरेच जाण लोक ताजेर आमकां फंड्स डेपॉझीट करीत आसता. आमची लिंक आमी धाडपाक चुकले. आमकां सोमार पर्यंत ताका लिंक लोकांक धाडपाक मेळटलें. PM केअर्स रिलीफ फंड जो पंतप्रधानान काडला ताजेरूय बी लोकांनी PM केअर्स रिलीफ फंडाकूय पयशे डेपॉझीट करचे. दुसरे आमी स्टेप घेतले. आमच्यो सगळ्यो प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स आतां आसात सगळे कडेन वेगवेगळे त्यो सॅनिटायज करपाचें काम डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीसान ऑलरेडी सुरू केलां. तशेंच आमच्यो पब्लीक प्लेसीस, मार्केट, पब्लीक टॉयलेट ह्यो सगळ्यो सॅनिटायज करप हेजी ऑलरेडी सांगलां. फाल्यां परवाच्यान सुरू जातलें वेगवेगळ्या जाग्याचेर विथ द डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, परत आमचे फायर सर्विसीस, हेल्थ सर्विसीस हांच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान हें सॅनिटायज करप. फर्स्ट स्टेप सॅनिटायज करप आनी सेकंड स्टेप फ्युमिगेट करप ही सेकंड स्टेप आसतली. तातूंतल्यान सगळें सुरू जातलें. मायग्रंट लेबरच्या बाबतींत इट इज एन इंडस्ट्रियल लेबर, कन्स्ट्रक्शन लेबर एंड अनऑर्गनायज्ड लेबर. इंडस्ट्रियल लेबर जो आसा आमी त्याच कॉन्ट्रॅक्टराक ऑलरेडी सांगलां की तेंच्यांनी सगळें तांकां फूड हे सगळ्यो गजाली प्रोवायड करच्यो. जर तांकां ग्रॉसरी आयटम पावना जाल्यार आमी तांकां ग्रॉसरी आयटम पावयता. कर्नाटकांतल्या एका चॅनलाचेर रॉंग न्यूज गोंयच्या बद्दल स्प्रेड केली वयताली की आमी तांकां हांगासर जेवण बीन दिना म्हणून. तशी चुकीचो समज आसा. इवन दो जे स्वता मायग्रंट लेबर वचपाक गेल्ले आमची बाउंड्री क्रॉस करिनासतना सायडींतले खंयची तरी बाउंड्री क्रॉस करून गेल्ले तांकां खानापूरच्या गेटी वयल्यान आमी परत हाडले आनी तांकां मायग्रंट लेबर कॅम्प जे आसा ह्या कॅम्पान दवरल्या. पण तांची सगळी सोय
मागीर ते इंडस्ट्रियल लेबर जावनी कन्स्ट्रक्शन लेबर जावनी किंवा ते अनऑर्गनायज सेक्टरांतले लेबर तांकां सद्या काही जाणांक आमी कुक्ड फूड दिता बट एक 2 दिसां उपरांत तांकां आमी ग्रॉसरी आयटम तांकां 10 दिसां जाणांक जेंचे किचन्स आसा तेचो तांकां ग्रॉसरी आयटम जे आसा हे आमी प्रोवायड करतले ओके अशा पद्दतीन सगळ्या मायग्रंट लेबराची सगळ्या ऑर्गनायज सेक्टरांतल्या सगळ्यांची काळजी जी आसा ही गोंय सरकार घेता ओके आमी एक लेडी पेशंट एक्सपायर्ड जाली कोवीड पॉझिटिव्ह म्हणून चुकीची बातमी काही वर्तमानपत्रां स्प्रेड करता म्हाका दिसता अशा पद्दतीची चुकीची बातमी वर्तमानपत्रांनी स्प्रेड करची न्ही तेंच्यांनी ऑथेंटीक न्यूज ही पळोवन दिवची कारण अशा पद्दतीन लोकांचो संभ्रम जो आसा हो लोकां मदीं क्रिएट जातलो त्याचे मदीं सगळ्या मिडिया फ्रेंड्सांक रिक्वेस्ट आसा रॉंग न्यूज जी आसा रुमर्स जे आसा हे स्प्रेड करचे न्ही जेणे करून गोंयांत त्या पेशंटाची आमी टेस्ट केल्ली बट ती ऑलरेडी टेस्ट नेगेटीव येयल्ली प्रत्येक पेशंट मरता तो कोविडानूच मरना आमकांय चिंता आसा आमकां शेवटी जर पॉझिटिवान जो पेशंट जर मेलो आसत जाल्यार आमकां वेगळ्या पद्दतीन तेजें फिनरल करचें पडटलें आमी जनरल तेजें फिनरल करूंक दिवंक शकना ताजी बॉडी जी आसा ही ताज्या फॅमिली कडेन दिवपाक शकना त्या खातीर अशा पद्दतीचो चुकीचो न्यूज जो आसा हो लोकां मदीं पसरचो न्ही अशें म्हाका दिसता रिगार्डींग आमी फूड बस सुरू केल्या कदंबा बसींतल्यान आमी वेगवेगळे कडेन फूड बस आसा खूब बरो रिस्पॉन्स त्या फूड बसीक मेळटा ज्या जाग्यार लेबर्स आसा थंयसर आमची फूड बस वचून आमी लोकांक जेवण दिवपाचें काम करता ग्रॉसरी शॉप जी आसा ही परत एकदां हांव रिक्वेस्ट करता ती 24/7 ओपन दवरची जेंच्या कडेन ते म्हणटात कमी सामान आसा म्हणून ओपन करूंक ना तांच्यांनी सगळ्यांनी 24/7 रिटेलर्स आसात होलसेलर्स आसात तांच्यांनी ओपन दवरची होलसेलरांक हांव सक्तीन सांगता जर तेंच्यांनी आपले गुदांव उगडे करून दिले नासत जाल्यार आमकां त्या गुदांवांचेर सिवील सप्लायच्या इन्स्पेक्टरांक धाडचें पडटलें तांचे गुदांव चॅक करपा खातीर खंयसरूच आमी पुलिसांक इन्स्ट्रक्शन दिलां जी गुड्स कॅरी करता म्हणजे ज्यो आमकां नॅसेसरी गुड्स कॅरी करता तेंची गाडी कसलीच म्हणजे व्हडली गाडी आसत किंवा धाकटी गाडी ही खंयसरूच आडयली वयची ना हाजी पुलिसांक इन्स्ट्रक्शन आसा जेणे करून फूड चेन शूड मेंटेन ही फूड चेन मेंटेन जावपा खातीर आमी कंटिन्युअसली ओके प्रयत्न करता आनी ती चेन ही सगळ्यांनी मेंटेन करची हें आमी तांच्या कडेन मागता काही जाण प्रायज वाडयल्या तांच्यांनी प्रायज वाडोवचे न्ही जर ते प्रायज वाडयल्ले तेंच्यो कंप्लेन्स आयत जाल्यार तेजेर गव्हर्मेंट एक्ट जातले वेजिटेबलच्योय प्रायजीस आमकां काही प्रमाणांत वाडयल्ल्यो मेळटा थोडे कडेन लोकांच्यो कंप्लेन्स येता बट ह्यो वेजिटेबल्सच्यो प्रायजीस सुद्दां कोणीच वाडोवच्यो न्ही ही म्हजी तांकां रिक्वेस्ट आसा काही गांवांनी आपले रोड्स जे आसा गांवांत वचपी हे तेंच्यांनी स्वता लोकांनी आडयल्या बॅरिकेड्स घालून हे योग्य न्ही तांच्यांनी रोड्स अशे बॅरिकेड्स घालून आडोवचे न्ही हांव इतक्याच खातीर सांगता फाल्यां थंय एम्बुलन्स आसतले फायर सर्विसीस आसतल्यो एमर्जन्सी कोणाक येवपाचें आसतलें जाल्यार त्या गांवांनी वचपाक आमी पुलिसांनी बॅरिकेडींग केल्लें आसा आमी लोकांक आव्हान केलां की एका गांवांतल्यान दुसऱ्या गांवांत वचूं नाका त्याच गांवांत रावात त्याच घरांत रावात भायर सरूं नाका हें आमी परत आव्हान करीत आसा त्या खातीर थंयच रावप हें गरजेचें आसा आमी सगळ्या रेस्टॉरंटांक रिक्वेस्ट केला की तुमी तुमचें किचन स्टार्ट करात हॉटेलांक बट तुमी रेस्टॉरंट चालू करूं नाकात फूड पार्सल चालू करात कारण कोणूच भुको उरचो न्ही प्रत्येकाक रेस्टॉरंटाचें किचन चालू जालें आसत जाल्यार तेंच्यांनी फूड पार्सल वेगवेगळे कडेन दिवपा खातीर तांकां मदत जाता आमी स्विगी आसतले डॉमिनोज पिझ्झा आसतले किंवा झोमॅटो आसतले हांकां ऑलरेडी परमीट केल्या की तेंच्यांनी आपले फूड चेन मेंटेन करपा खातीर सगळ्यांनी आपले किचन चालू करचें आनी मोठ्या प्रमाणांत वेगवेगळ्या जाग्याचेर फूड चेन मेंटेन करपा खातीर मदत करची उरता उरलो प्रॉब्लेम तो फॉरेनर्सांचो आमचो बाप नोडल ऑफिसर म्हणून आमी मिस्टर अमित सतेजा आमचो एक्सायज कमिशनर जो आसा हेका आमी आमचो नोडल ऑफिसर म्हणून ऑलरेडी अपॉयंट केला आनी वेगवेगळ्या ज्यो एम्बसी आसा फॉरेन एम्बसी हाका ताजो नंबरूय धाडला जर फॉरेनर्स कोण खंयसरी अडकला आसत जाल्यार मिस्टर अमित सतेजा म्हणजे कलेक्टराच्या नंबराचेर तर तेंच्यांनी कॉन्टॅक्ट करचो अदरवायज हांव आमचो CM ऑफिसा कडल्यान अमित सतेजाचो नंबर आनी मेल ID तुमकां सगळ्यांक पास ऑन करता तुमी तो नंबर जो आसा हो सगळ्यांक कळोवचो जेणे करून फॉरेनर्स जे कोण खंयसरी अडकल्या तेंच्यांनी तेंची सगळ्यांची सोय आमी करता आमी परत सांगता हॉटेल्सांक खंयसरूच तेंचे प्रायस ज्या हॉटेलांत ते रावता ते कसलेच तेंचे रूम रेंट वाडोवचे न्ही वयल्यान तांकां हाफ रेंटान थंयसर आतां रावंक दिवचें बिकॉज इज ऑफ सिजन तांकां म्हणजे ते गरज आसा म्हणून कोणीच अशा पद्दतीचे रूम रेंट आनी हे ते वाडोवचे न्ही ही आमी रिक्वेस्ट आसा बट अमित सतेजा इज लुकींग आफ्टर तांचो प्रॉब्लेम्स कितें आसा ताचे फाटल्यान ते लक्ष दिता थँक्यू
काल एक बातमी काढलेली की बॉस्को जॉर्ज आहे बॉस्को जॉर्ज इज आवर FRO नोडल ऑफिसर अपॉइंट केला म्हणून गव्हर्नमेंटाचो प्रेस रिलीज येयलो आमकां काल. तो ही इज देर ही इज लुकींग आफ्टर देर म्हणजे ते कोणाक जे कितें प्रॉब्लेम आसा करतात बट आमकां जेन्ना एम्बसीक कॉर्डिनेट करचें पडलें त्या खातीर आमी IAS घातलेलो आसा लोकल हांगासर बॉस्को जॉर्ज पळयतालो नाव टू वेगवेगळ्या एम्बसी कडल्यान आमकां रिक्वेस्ट येवपाक लागली तांकां रिप्लाय तेंचे परत सगळें करपा खातीर वी हॅव अपॉइंटेड एज अ न्यू वन मोर ऑफिसर मिस्टर अमित सतेजा. The basic problem remains that there is no grocery supply to grocery stores that can go. When you are saying that a lot of groceries and essential goods are coming into Goa, and there is an existing chain of volunteers which you say is in place. So where are the groceries going? I mean, do you think these volunteer chains are hoarding these things? Mr. Siddharth Mukherjee has also made that allegation that volunteer chains are hoarding essential goods. वॉलंटियर चेन्स म्हाका दिसना होल्ड करिना बट जे मेन गुदांव आसाच ओके हांगांतल्यान सकयल गाडी धाडपा खातीर ते कदाचित भिताले आमची गाडी आडयत म्हणून आतां ती तांकां सांगता की तेंच्यांनी सकयल आपली म्हणजे आतां डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर सपोज खंय पणजेन तेंचो गुदांव आसात ताका गाडी सपोज फाल्यां सकाळी कुंभारजुवा धाडपाक जाय ताका गाडी सांत आंध्रान धाडपाक जाय रिक्षा जाल्यार तांकां पयलीं भंय दिसतालो की आपली जीप आपली गाडी रिक्षा आडयतले बीन हांव तांकां सांगपाक सोदतां जरी तुमच्या कडेन एवेलेबल पास ना तरी सुद्दां मेन गुदांवांतल्यान तुमी गाडी धाडची IGPक ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिला फूड चेन मेंटेन करपा खातीर विदावट पासीस ऑल्सो आमकां हे ग्रॉसरीज घेवन वचपी गाडी जी आसा ही तांकां एलाव करची ही ऑलरेडी सांगला थोडोसो प्रॉब्लेम मेन होलसेलरा कडल्यान रिटेलरा कडेन वचनाशिल्लें होच तेजो मेन प्रॉब्लेम आशिल्लो. Have Zomato and Swiggy been incorporated for food delivery or food delivery and grocery? नो इट इज ओनली फॉर द फूड डेलिव्हरी त्यांच्यानी तेंचें किचन चालू करचें आनी तांच्यांनी आपले किचन जे तेंचे स्वताचे प्रिपेर्ड फूड आसात म्हणजे ते झोमॅटो आनी डॉमिनोज पिझ्झा हे जे करतात तेच दिवपा खातीर ना तेंच्या खातीर आमी ग्रोसरी तांकां म्हणूंक ना खंयसरूच तेंचे आसा ते तेंच्यांनी आपलो प्रिपेर्ड फूड जो आसा पळय न्ही हो पावोवचो. वरो येता एखाद्या रिटेलराक जर होलसेलरा कडल्यान सामान हाडपाक जाय जाल्यार तेणी आपली गाडी वचून होलसेलरा कडल्यान हाडचें ओके त्या गाडयेक फाल्यां सकाळी कोणूच मदीं हाडूचो ना इतकी आमी काळजी घेतल्या ना आमी त्या खातीर लोकांक कित्याक म्हटलां तर रिटेलरान व्हरून मागीर रिटेलरान विकूं न्ही. मुख्यमंत्री माहिती आता येते की पोलीस कर्मचारी किंवा कॉन्स्टेबलला फिरलाय तो कोरोना पॉझिटिव्ह माणसाबरोबर पण त्याला क्वारंटाईन केलं गेलं पण त्याची टेस्ट केली गेली नाही काय कारण? हा विषय आजच सकाळी कोणीतरी माझ्या लक्षात आणून दिलेला आहे त्याची टेस्ट कदाचित त्याने म्हणजे त्याची टेस्ट करून घेणार आहे आता त्याला लगेच बोलवून घेतला पण आहे आणि त्याची टेस्ट करणार आहे ओके. दुसरी गोष्ट म्हणजे आतापर्यंत आपण सॅम्पल पुण्यामध्ये पाठवत होतो ओके त्यामुळे थोडासा प्रॉब्लेम होता आता आपल्या इथंच उद्यापासून सुरू होते त्याची करता येईल उद्या. ना आमकां कशें आसा इट इज एन प्रायमरी फोकस ताका आसता पळय न्ही ताका चड चान्सीस आसता सेकंडरी हो ताका तितको कमी चान्सीस आसता म्हणजे आयजूय आमी जर पळयता आसत न्ही ताका डायरेक्ट कॉन्टॅक्टान आयला सपोज कोण पॉझिटिव्ह आसा तेज्या डायरेक्ट पयलो फर्स्ट वे आहा पळय न्ही फर्स्ट जनरेशन जाका आमी म्हणटा तेजे चान्सीस खूब चड आसता सेकंड जनरेशनाचे चान्सीस तितके नासता म्हणून आमी क्वॉरंटायन करता आसतना सुद्दां फर्स्ट जनरेशन जे आसा हांकां क्वॉरंटायन करता. क्वारंटाईन टेस्ट करण्यासाठी जे किट्स लागतात ते सफिशियंट आहेत का? क्वॉरंटाईन करण्यासाठी जे टेस्ट लागतात तेवढे सफिशियंट टेस्ट आता गोव्यात आहे ॲट प्रेझेंट. सीएम आता फार्मसींनी सॅनिटायझर आणि मास्क मेळना ते सिरियस इशू न्ही. कशें जाल्लें आसा सगळे मास्क जो आसा पळय न्ही घरान आपल्याक मास्क घालपाची गरज ना त्या ती प्रत्येकान हांव परत रिक्वेस्ट करता हाज्या फुडें कदाचित हे चड दीस वापरचे पडूं येता प्रत्येकान घरान आपलो मास्क तयार करून तो वॉशेबल तो यूज करूं येता ती तो गरजेचो आसा. प्रत्येकान फार्मासीन वचून नवीन मास्क हाडपाक जायची गरज ना लोकांक कळपाक जाय तेंच्यांनी आपलो मास्क हो घरा रेडी करून घेवपाक जाय आनी तो वापरपाक जाय. In GMC itself, there is a complaint from doctors that they don't have sufficient safety equipment. 100% हांवें चॅक केला पर्सनली की 100% सेफ्टी इक्विपमेंट्स जे आसा पळय न्ही N19 समथींग हय ना 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 हांवें चॅक केला तूं कोणी जर इन्फॉर्मेशन दिलां आसा जाल्यार चुकीचें हांव तुका एक सांगता हांव पर्सनली लक्ष घालून चॅक करता आनी कन्सर्न हांव डॉक्टरां कडेन उलयतां तो कळपाक जाय म्हणून सांगता आय एम एप्रिशिएटिंग फॉर द डॉक्टर्स ऑल्सो. हांव आयज डॉक्टर सावियो कडेन स्वता उलयलां डॉक्टर एडमिना कडेन उलयलां म्हणटा तो जे डायरेक्ट फिल्डार आसात
सावियो इज अवर पॅथॉलॉजिस्ट. हांव पर्सनली ताका एप्रिशिएट मायक्रोबायोलॉजी हेड हय हांव ताज्या कडेन पर्सनली उलयलां. ओके ताज्या भायर हांव बाकीचेय डॉक्टर त्या खातीर हांवें स्वता चॅक केला. हांव हेल्थ मिनिस्टरानूय म्हाका आयज सांगला अपडेट दिला. आमच्यो सेक्रेटरी हेल्थ तिज्याय कडेन अपडेट घेतला. चुकीची म्हायती आसा. आमचे कडेन वी आर वेल इक्विप्ड म्हणजे खंयसरूच आमचे कडेन जे तो PCB गावन म्हणटा ताका मास्क आसतले किंवा बाकीच्यो सगळे हेल्थान म्हणजे GMCन आसा, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीसान आसा आनी आतां कोवीड हॉस्पिटलान आसा. इवन दो आमी प्रायमरी हेल्थ सेंटर जो आहा पळय न्ही तांकां सुद्दां मास्क आनी PCB सेट जो आहा पळय न्ही हो एवेलेबल दिला. कारण क्वॉरंटायन सेंटरान एखाद्याचें वचून जर तांकां कितें चॅकींग करचें पडलें जाल्यार तांच्या कडेन सुद्दां हे एवेलेबल आसपाक जाय. इतकी आमी PHC लेवलाचेर आमी तयारी केल्ली आसा. फार्मसीमध्ये सॅनिटायझर बी हाडपाची व्यवस्था करतले. आमी सॅनिटायझर जे आहा पळय न्ही एडिशनल 500 आतां जे हे करताले डिस्टलरीज हय ताका 9 जाणांक आमी आनीक परमिशन्स दिलां. त्या खातीर तेजे रेटूय वाडोवचे न्ही. बरेच जाण फुकट तयार करून दीत आसात. वी आर थँक्स टू देम. कारण बरेच जाण स्वता एप्रिशिएट करपाक जाय तांकां ते स्वता फुकटूय लोकांक तयार करून दिता. There were some visuals of CRPF officials of making them वायट असे हे करपाचे व्हिडिओ व्हायरल जाता. yeah, so who is हे पळय म्हाका अशें दिसता आमी CISF आयल्या. CISF आयल्या म्हणजे ते दिल्लीच्यान येवंक ना. पयली गजाल आसा ते हांगाच आशिल्ले. पयलीं हे लोकांक समजपाक जाय. जे म्हणजे तेंची गोवा सेक्शन आसा पळय न्ही थंयसरूच आशिल्ले. आमी लोकांक पनीश करपा खातीर हाडूंक ना. हांव परत सांगता आमकां कोणाकूच त्रास करपाचें ना. आमकां कोणाक पनीश करपाचें ना. ओके शेवटी खंय तरी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन उरपाक जाय. तेंच्यांनी काही व्हिडिओ हे दुसरे व्हिडिओ म्हणजे बाकीच्या भायल्या स्टेटींतले व्हिडिओ हांगा अपलोड करता आनी ते जेन्यून आसतलो. बट कदाचित जर एक मनीस 4 फावटी सांगून आयकना गरज नासतना भुरगे हांवूय पळयता गरज नासतना भुरगे मोटरसायकल्स घेवन भायर भोंवता रस्त्यार भोंवता. एखादो कितें तरी दूद हाडपाक वयता सामान हाडपाक वयता मेडिसीन हाडपाक वयता बरी गजाल आसा. बट यंग भुरग्यांक भायर भोंवपाची गरज ना. आमी म्हणटा जेन्ना इतकी रिस्क आसा आमी घरांतूच रावा. माननीय मोदीजी रिक्वेस्ट करता लक्ष्मण रेखा ओलांडू नाका म्हणून सांगता. परत आमी कित्याक सांगता कोणाच्या भल्या खातीर सांगता. आमी त्या स्वता मनशाच्या आनी ताच्या फॅमिलीच्या. कारण भायर येवन तुमी कोरोना व्हायरस हो आपल्या घरान व्हरूं नाका. आतां आमी सगळे जाण तुमी सुद्दां स्वता भोंवतात. आमी खंय तरी लोकांक म्हायती दिवपाक जाय. आमचे जशे डॉक्टर फ्रंट फ्रेजीचेर काम करतात पुलीस फ्रंट फ्रेजीचेर काम करतात बाकी आमी सगळे जाण काम करता हे लोकां खातीर काम करता. हे लोकांच्या लक्षांत उरपाक जाय. त्या खातीर थोडी तरी खंय तरी म्हाका दिसता धाग उरपाक जाय अशें म्हाजें म्हणणें आहा. त्या खातीर कोणी अशा पद्दतीन कॉपरेट करप गरजेचें आसा. एकच मला विचारतो वाटतं की केबल TV ही इसेन्शियल कम्युनिटी डिक्लेअर केले केंद्र सरकारने. पण त्यांचे जे कर्मचारी आहेत त्यांना अजून पास दिले गेलेले नाही. कुठे फेल्युअर झालं तर त्याला मेंटेनन्स करायला मिळत नाही. ठीक आहे मी अजून जर पास केलेले नसेल तर डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशनला आजच सांगतो की मला उद्या सकाळपर्यंत तुम्हाला जेवढ्यांना पास पाहिजे तेवढ्यांना द्यायला लावतो. केबलवाल्यांकूच दिता इन्फॉर्मेशनाच्यानूच दिता. इन्फॉर्मेशनाच्यान दिवं ना ना ते इन्फॉर्मेशनाच्यान दिता. व्हेंटिलेटर्स आसा न्ही ते पावा सारके ना इमर्जन्सी कितें आयली आमी व्हेंटिलेटर्स नवीन ऑर्डर केली. ओके आनी आमी आमकां आतां मेळटा तितके करता. पण आमी आतां आज फायल केल्या ऑलरेडी 100 आमी ऑर्डर केल्या. जे आमकां पयलीं दितलो पळय न्ही ताच्या कडल्यान आमी पयलीं घेता. आमी प्रोविजन तितकें दवरलां. ओके इवन दो प्रायवेट सगळ्या हॉस्पिटलांनी जे आहा पळय न्ही आमी एट वन म्हणटा तशें एकदम सगळे रिक्विजीट प्रायवेट हॉस्पिटलांतले आमी गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत हाडूं शकता. Sir, I have a very sensitive question to ask you. This is your first major challenge as Chief Minister, safeguarding the health of the state. And some of the decisions you've taken or not taken or reversed because of certain considerations, you have faced a lot of criticism. And it's in one of your press conferences, I think there was a very emotional moment for you when you said that, if now that the grocery stores are open, the government, it is not up to the government to safeguard your health, it's up to each one should look after themselves. Do you think this thing is taking a toll on you, sir? हांव एक गजाल तुका क्लियर करता. शेवटी काम करता तेजेर टिका जातली. काम करिना तेजेर टिका केन्नाच जावची ना. हांव ज्यो कितें गजाली ज्यो कितें डिसिजन मुख्यमंत्री म्हणून घेतालो त्यो सगळ्यो गोंयच्या प्रत्येकाच्या आरोग्याच्या काळजीनुसार घेतालो. हांव बाय प्रोफेशन दोतोर. म्हाका खबर आसा हाजें कितें फुडें जावपाक शकता हाजी कॉम्प्लिकेशन्स कितें ही म्हाका दिसता. हांवें वाचता हांवें जो सगळो वाचला स्टडी करून घेतला आयकला पळयलां
बाकीचे सगळे कडेन. तेज्या उपरांत हेजे प्रॉब्लेम्स कितें, कारण सोशियल डिस्टन्सींग जें आमी म्हणटा तें गोंयांत कितले लोक मेंटेन करता आमी सगळ्यांनी पळयलां. म्हणजे नुस्तें येयत जाल्यार सोशियल डिस्टन्सींग सगळ्यांक झग मारलें. पयर म्हापशाच्या बाजारांत आंबे येयले जाल्यार सोशियल डिस्टन्साक पाड पडली. हें म्हणपाक म्हाका वायट दिसता, बट लोकांक खरोखरूच सांगता की कळना की अशा पद्दतीन मेंटेन करचें. आनी जे स्टेप्स हांवें घेतलेले ते लोकांच्या आरोग्याच्या नुसार घेतलेले, बट मागीर जेन्ना थोडेशें लक्षांत आयलें की थोड्या जाणांक प्रॉब्लेम फेस आनी जावपाक लागले, हांव ना म्हणना, बट तरी सुद्दां म्हणजे तेजेर आमी मात करतले आसले. बट म्हाका जरी डिसिजन फाटीं घेवचें पडलें आसत, काही जाणांक म्हणजे एक 10 ते 15% लोकांक ग्रॉसरी आयटम्स मेळना जाले किंवा फूड आयटम्स मेळपाक प्रॉब्लेम जावपाक. सो आय हॅव टेक माय डिसिजन बॅक आनी आय हॅव ओपन ऑल द ग्रॉसरी शॉप्स आनी ते आमी उगडी दवरले. अजुनूय सांगता तांच्यांनी उगडी दवरची. त्या खातीर आमी किचन चालू केलें. आमच्या लक्षांत येवन आसलें मोठो लेबर फोर्स गोंयांतलो आज भायर वचूंक सोदतालो. म्हणजे जवळपास म्हाज्या लक्षांत येयलां 2 ते 2.5 लाख मेजर लेबर फोर्स जो आसा तो वचूंक सोदता खरो. म्हणजे ताका बट म्हणजे मोदीजीन रिक्वेस्ट केला तुमी आसा थंयच रावा. हे जर मायग्रेट जाले जाल्यार मोठ्या प्रमाणात डिसीज जो आसा हो स्प्रेड जावंक शकता. बट इतर राज्या सारकें आमी करूंक ना. आमी कोणाकूच सांगला तुमी वचूं नाकात. आमकां ह्या म्हणजे संकटाच्या काळात सगळ्यांची काळजी घेवप हें आमचें काम आसा राज्य म्हणून आमी आमकां फुकट कोणाक ग्रॉसरी आयटम फुकट अन्न दिवचें पडलें जाता आमी तें दितले आनी ताची आमी तयारी केल्या. त्या खातीर वेगवेगळी कडली व्हडली आमकां हॉटेल लॉबी जी आसा पळय न्ही हेंच्यांनी आपली किचन्स फाल्यांच्यान चालू करतात ते. आमकां फक्त तेंच्यांनी म्हटल्यार ग्रॉसरी आयटम्स दी. आमी मोठ्या प्रमाणांत लोकांक आमी स्वता अन्न तयार करून दिता. सो दॅट मोठ्या प्रमाणांत म्हणजे NGO आसतले, हॉटेल्स आसतले, कॅटरिंगवाले आसतले, म्हणजे अशा लोकांनी स्वता प्रिपेर्ड फूड दिवपाची तयारी केल्या ते दिता. त्या खातीर दीस इज माय चॅलेंज फॉर मी. मुख्यमंत्री म्हणून म्हाज्या खातीर चॅलेंज आसा. हें हांव काम म्हणजे म्हाज्या परीन वीथ द सेंट्रल गायडलायन माय सेंट्रल लिडरशीप वीथ द PM, HM म्हणजे पार्टीचे अध्यक्ष आसा दे आर डेली इन टच वीथ मी. आपलो हेल्थ मिनिस्टर आसा सेंट्रलाचो हे डेली म्हाज्या टचान आसा. हांव म्हजी सकयली टीम आसा. मागीर आमचो हेल्थ मिनिस्टर आसतलो, रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसतले, बाकीचे मिनिस्टर्स आसतले. हांच्या सकयल्यान आमी म्हणजे इवन दो फिल्डार काम करपी आमचो सगळो स्टाफ, मेन काम करपी म्हणजे हेल्थ डिपार्टमेंटचो स्टाफ, बाकीचे सगळे IAS लॉबी, GPS ऑफिसर सगळे फिल्डार आसा. गव्हर्मेंट ऑफिसीस बंद जरी असले हाफ द ऑफिसर्स दे आर इन द फील्ड वेगवेगळे. आज जर पळयशात तुमी 8 बॉर्डरीचेर आमचे नॉट ओन्ली फक्त पुलिसूच ना तर थंयसर आमचो डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आसा, गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशनचो ऑफिसर आसा तो थंयसर काम करता फिल्डाचेर. ओके, बाकीचे हेल्थ डिपार्टमेंटाचे स्टाफ तर सगळी कडले वेगवेगळे काम करता. आमी क्वॉरंटायन केल्ले किंवा गांवांनी क्वॉरंटायन केल्ल्या लोकांक सोदून काडपाक पंच, सरपंच तांकां फोनाफोनी करून तो होम क्वॉरंटायन जाला काय ना हाजी चिंता करता. आमचे थोडे ऑफिसर्स आसा अजून क्वॉरंटायन सेंटराचे इंचार्ज आसा. आतां आमच्या कडेन जवळपास आयज 5 आनी जवळपास 4 आनी 5 जवळपास 9 क्वॉरंटायन सेंटर एस्टाब्लीश जाली. सावथाची 4, नॉर्थाची 5. ओके, परत आमी हॉस्पिटल कोवीड सुद्दां आसा जाल्यार तेजेर आमचो गोवा GPS सिनियर स्केल ऑफिसर आसा. ही इज टेकिंग केअर. कारण ताका रावपी लोकांची सोय करपाक जाय, नर्सींची सोय करपाक जाय. ताका लागून आमी हॉटेल घेतलां. म्हणजे डिफरंट लॉजिस्टीक जे आसा हाज्या फाटल्यान सगळ्यांक काम करचें पडटा. हे सगळे ऑफिसर्स आमचे सगळे जण काम करीत आसा. ह्या सगळ्यांचो सपोर्ट मोठ्या प्रमाणात मेळटा. जेका कोणाक टिका करपाक जाय तेणे टिका करची, म्हाका कांय चिंता ना. शेवटी म्हाका लोकांच्या आरोग्याची चिंता आसा आनी त्या खातीर हांव डेली अपडेट इतकेच खातीर दिता. हांव डेली तुमच्या सगळ्या माध्यमांतल्यान सगळ्या लोकांक सांगत आसता की 100% घरान रावात. 100% घरान रावात. गरजे शिवाय भायर सरूं नाकात. आमकां 21 दीस म्हटल्यार 14 एप्रील पर्यंत आमकां घरान रावपाक जाय आनी ते जर आमी मेंटेन केलें खूब बरी गजाल आसा. गोंयांत आमी 3rd फेज सुरू जाली आनी योगायोगान आतां जरी 5 केस पॉझिटिव्ह जाली म्हणजे एकूच नवीन केस म्हणपाक काय हरकत ना. ही नवीन केस आनी फुडले 14 दीस जर गोंयांत पॉझिटिव्ह केस येयली ना फुडले 14 दीस जाल्यार वी आर इन अ सेफ झोन. आमी खूब सेफ झोनान आहा म्हणचें पडलें. त्या आमी भायल्यान कोणूच गोंयांत आतां येयना. आमी आसा त्या जाग्यार आसा, नवीन येयना. आतां आमकां जे क्वॉरंटायन करून दवरल्या थोडीशी चिंता तेंची आसा. म्हणजे आयज एकूय पेशंट जो आसा खंयच्याच प्रायमरी हेल्थ सेंटर किंवा गोवा मेडिकल कॉलेज, आमी गोवा मेडिकल कॉलेजीन कोविडची सेपरेट OPD आसा. दे आर नॉट गोईंग फॉर द कॅज्युअलिटी. देर इज अ फ्लू कॉर्नर. नवीन OPD सुरू केल्या त्या OPD येता. बट नवीन अजूनय पेशंट जो आसा नवीन पेशंट येयना ही बरी गजाल आसा. त्या खातीर गोंयकारांनी थोडोसो संयम बाळगप हें खूब गरजेचें आसा. कारण आमी सगळी कडेन अवेरनेस सुरू केला. जर कोणाक मोठ्या प्रमाणात खोकली आसा, कफ आसा आनी जोर आसा जाल्यार तेणी रोखडोच येवन आमकां कोवीड OPD जी आसा हेजेर कोवीड OPDन आपूण येवन रिपोर्ट करचें.
आमी म्हटलां जेणे करून आमकां तशा पद्दतीचे जर पेशंट आहा जाल्यार नवीन पेशंट आसा जाल्यार आमकां कळटलो म्हणून आमकां फुडले 14 दीस जर एकूय नवीन पेशंट मेळना जाल्यार शुअर शॉट वी आर इन सेफ झोन. One follow. There is this contradiction which appears to people. Whether stores are 24/7 open or 24 hours open, as opposed to 24 hours open, you cannot step out. Can you address this contradiction? तुवें बरो प्रश्न विचारलो की एक म्हणटा तूं आमी 24/7 शॉप ओपन दवर आनी तूं म्हणटा घरांतल्यान भायर सरूं नाका. हें पळय हांव परत सांगता, जेका गरज आसा ज्याच्या घरांतलें सोंपलां तोच येवन एकटो मनीस व्हरचो. सगळ्यांनी तेका लागून भायर सरून येवचें न्ही. आमी पळयता शॅम्पू ना म्हणून भायर सरून येता मनीस. दीस इज नॉट म्हणजे नॅसेसरी थिंग्स. तुजे तांदूळ सोंपल्या जाल्यार कोणी तरी भायर सरून येवचो. शॅम्पू जाय म्हणून येवन त्या स्टोरांतल्यान येवन शॅम्पू व्हरचो हांव हें पळयतां. म्हणून सांगता हांव आमी कित्याक म्हटलां गरज आसा भायर. आमी व्हॉलंटियर पास दिला त्या खातीर. आमी व्हॉलंटियर पास दिला दे आर टेकिंग द सेफ्टी प्रिकॉशन्स. आनी सगळे पंच सरपंच कावन्सिलर्स ताच्या भायर MLAक सांगलां आनी 20-20 व्हॉलंटियर करात. त्या व्हॉलंटियरांच्या मार्फत गरजेच्यो वस्तू मागयात म्हणजे आमी घरांत रावनूय ते घेवं शकता. आमी म्हणजे मोदीजीचो मुद्दामून स्टेटमेंट पळयात तुमी घरात थांबा किंवा तुमी सगळे घरात रावात आसा त्या जाग्यार सेफ आसा. आमी भायर येयले काय सोशल डिस्टन्सींग आमी सांबाळना. हांव सकाळच्या दुधाची लायन डेली ऑब्जर्व करता. बरेच जाण दुधाक उबे रावता ते एकामेकाक टच जाता. ते रावंक जायना. आमी खंय तरी कोण नुस्तें दिता म्हणल्यार थंय धांवन वयता. हें कितें आसा तर आमी 2 दीस नुस्तें खायना जाल्यार आमकां कांयच जावंक शकना न्ही. म्हणून घरा भायर येवन आमी जरी म्हटलें 100% शॉप ओपन दवरलें हय गरज आहा तेणी येवन थंयसर गरजेच्यो वस्तू तांदूळ मीठ पीठ आसतलें घेवन वयचो मरे. कोणी आडयना तेका. आमी खंयच आडूंक ना. चलत येवचो घेवचें आनी वयचें. त्या ती पुलिसूय आडयना तेका. म्हणून तर शॉपां ओपन आसा. 24/7 म्हटल्यार गर्दी करची न्ही. कोणी तरी जेन्ना आपल्याक गरज आहा तेन्ना येवचो आनी घेवन वयचें. तुम्ही त्याच प्रेस कॉन्फरन्साक म्हटलें ते सांगलें टेंशन जे लीक दिली की वयर कंप्लेन करपाक लागले आनी वयल्यान प्रेशर येवपाक ना हांवें त्या खातीर म्हटलेलें तुका आमी शेवटी कशें जातलें आमी गोंय खूब ल्हान म्हटलेलें हांवें. खूब बारीक गोंय आहा. 3720 किलोमिटराचें गोंय. आतां ह्या गोंयांत डेली मनीस जो आसा म्हणत जाल्यार एका म्हयन्या भितर सगळ्या जाणांक सगळ्यांच्या कोणाच्या संपर्कान म्हयन्या भितर येवपाक शकता. त्या आमकां चड सेफ्टी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय आसली. खूब म्हणजे बाकीच्या कशें ह्या डिस्ट्रिक्टांतलो मनीस त्या डिस्ट्रिक्टांत केन्नाच पावना अशी परिस्थिती आहा. बट गोंयांत तशी परिस्थिती ना. आमी कोणाच्या ना कोणाच्या संपर्कांत केन्ना ना केन्ना तरी येताले. ते सगळे एकामेकाच्या संपर्कांत येताले. म्हणून म्हाजो पयलो प्रयत्न जो आसलो पळय न्ही हो टोटल लॉकडावन करून आमी सगळे जाणांक होम डिलिव्हरी दिवपाचो बीन प्रयत्न करुया हो प्रयत्न आसलो. बट काही बाबतींत आमकां सेंट्रल गायडलायन जी आसा ही फॉलो करची पडली म्हणून आमी परत चालू केलें. तुमचो कोवीड फंड आहा पळय कितले कोवीड फंडाची म्हाका फिगर मेळूंक ना. आज आमचे ऑफिसीस थोडेशे कॉर्डिनेट जावंक पावलो ना. बट कोवीड फंडान आतां पर्यंत म्हणजे म्हाजें इन्फॉर्मेशन मेळटा प्रमाणे आमच्या वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेटांतल्यान तेंच्यांनी 1.5 ते 2 कोटी कलेक्शन करून थंय घातलेलें. बरेच जाण फंड्स म्हणजे कोण आतां अजून एक नवीन कंपनीन म्हाका कॉन्टेक्ट केलो की आमी 50 लाख फाल्यांचे घालून दिता म्हणून. खूब जाण जे आसा मोठ्या प्रमाणात दिवपाक लागला. आमच्या स्वता मंत्र्यांनी जो आसा आपलो एक पेमेंट आनी आमदारांनी एक पेमेंट थोड्यांनी दिलो थोड्यांनी अजून तेजी इन्फॉर्मेशन दिवंक ना. सॉरी बऱ्याच जाणांनी गव्हर्मेंट स्टाफ म्हणजे आमचे IAS ऑफिसर आसा तेंच्यांनी आपलो ऑलरेडी आपले कितें तरी सर्टन एमावंट सांगल्या ती दिल्या. अजुनूय गव्हर्मेंट स्टाफ आसतलो. म्हाका दिसता गव्हर्मेंट स्टाफांनी बी विलिंगली आपलो जो कितें दिवपाक जाय पळय न्ही तेंच्यांनी डिपार्टमेंटाक कळोवचें की आमचो येता त्या पगारांतल्यान आमचो कोवीड फंडा खातीर अमके पयशे जे आसा हे डिडक्ट करचे. आमकां कॉन्ट्रॅक्टर्स बाकीचे कंपनीज हे सगळे जाण कोवीड फंडान हे पयशे डेपॉझीट करीत आसा. Has it got ICMR accreditation? Yes. ICMR has given. Yeah. ते फाल्याच्यान टेस्ट करू शकतले तुम्ही. हय. एक विचारचं वाटतं की तुम्ही आता म्हणलं की कोविडचे पेशंट वाढत नाही एक दिलासादायक चित्र दिसतंय. पण केरळ आणि महाराष्ट्र तसंच कर्नाटकामध्ये पेशंट्स वाढत आहेत. तर ह्या बॉर्डरवरून समजा असं काय ते आमची बॉर्डर कम्प्लिटली फुल टाईट बॉर्डर आहे. तुम्हाला मुद्दामून मी एकच सांगतो म्हणजे तुका कळपाक जाय म्हणून आनी एक गजाल हांव सांगता. आमच्या कडेन काल म्हणजे पयर एक 3 जाण आयले भितर. बट आयले फक्त एका हॉटेलांत गेले. आमकां कळना फुडें म्हणजे तेंच्यांनी ते कॉन्सुलेटचे लेटर बिटर कितें दाखयलें. बट आनी चुकून आमच्या एखाद्या ऑफिसरान सोडलें तेका. आमकां इतकें कळना फुडें आमी परत विदीन अ अवर तांकां आसा तशें व्हरून परत बाउंड्रीच्या भायर सोडलें. आमी बाउंड्रीज इतक्यो टायट केल्या आमी कोणूच आमच्या बाउंड्रीच्या भितर आमी घेयना. फक्त हार्डली म्हणजे हांव कंप्लिटली पर्सनली मॉनिटर करता. हार्डली फक्त आमच्या हॉस्टेलाक आसलेल्यो एक 4-5 चलयो आशिल्ल्यो 1-2 कडेन डिफरंट हॉस्टेलांत सगळी बंद केल्या. बट त्या चलयांक आमी भितर घेतना सुद्दां तेचेर होम क्वॉरंटायन स्टॅम्प मारला आनी तांकां दवरल्या. हांव सांगता एक धाकली भुरगीं आपली रामनगर उरल्या म्हणून
हांव मॉनिटर करतलो. म्हाका मोल्या गेटी वयल्यान तेणी म्हाका पर्सनली फोन केलो. हांवें इवन दो त्या 2 भुरग्यांक हाडपाक तेज्या आईक परमीट केली, म्हणजे आपल्या आज्जे कडेन आशिल्ली ती रामनगर, तांकां हाडून सुद्दां आमी होम क्वॉरंटायन दवरल्या. इतकें सांगता की बारीक बारीक गजाल आमच्या सायडीच्या रामनगर आसतले किंवा हेवटेन कारवार आसतले, कोणी जर गोंयकार आसत जाल्यारूच ताका भितर घेता, भायल्या मनशाक भितर घेयना. फूड सप्लाय फूड सप्लाय बॉर्डरीचेर आसा पळय न्ही, तांकां सुद्दां वेळ पडल्यार आमी सॅनिटायज करता. तांकां ऑलरेडी सांगलां की आमी आतां थंयसर एक फायर ब्रिगेडची गाडी दवरल्या, आमी थंयसर थर्मल गन दवरला, थंयसर आमी सॅनिटायझर्स दवरल्या. इवन दो तांकां सॅनिटायज करून तेंचे लेबर घेयना, तेंची फक्त गाडी आनी ड्रायव्हर इतकेंच घेता. बाकी आमचो लेबर फोर्स सगळें डावनलोड अपलोड करपाक जायना. ना ते परत प्रॉब्लेम जाता. तेंचो ड्रायव्हर जो आहा पळय न्ही, तेजी सुद्दां प्रोविजन केलां आमी. तेजे हात बी सगळे सॅनिटायज करून थर्मल गनान ताका थर्मल स्कॅन करून भितर घेता. लेबर सुद्दां आमचेच लेबर जे आसा हे वापरले वता विदीन द गोवा. विचारून सांगलेले की आयडेंटिफाय कोण पॉझिटिव्ह सापडला वा खंयचे एरियेन कोण क्वॉरंटायन केला ते सायडीच्या लोकांक खबर आसपाक जाय. ना ते अजून कशें आसा, सेंट्रल गायडलायनी प्रमाणे आमी परमीट करूंक शकना की तो पर्टिक्युलरली ह्याच एरियांतलो हांगासरलोच. पण आमचें चल्लां, आमी जेंकां होम क्वॉरंटायन आहा पळय न्ही रे, आमी विचार चल्ला ताका आयडेंटिफाय कशा पद्दतीन करप जेणे करून लोकांकूय कळपाक जाय कोण होम क्वॉरंटायन आसा तो, खंयच्या घरान आहा तो. हय ना करता हांव तेजेर थोडो. हय होम क्वॉरंटायन आसा. आमी अजून फायनल डिसिजन घेवंक ना. ह्या घराचेर होम क्वॉरंटायन म्हणून मारप गरजेचें आसा. टील नाव द गव्हर्मेंट हॅज नॉट टेकन डिसिजन. प्रॉब्लेम एक आनीक आसा की आमचे लोक जे पळय घालपाक नाजाल्यार बांदपाक जे देशांनी आसले ते परत येयले, तेंचे जो हांवें तेंच तुका सांगलें न्ही, हांवें तुका तेंच सांगलें. आमी तांकां होम क्वॉरंटायन केल्या आनी होम क्वॉरंटायन जावन जो घरान रावनासलो ताका थंयच्यान उचल्लो आनी गव्हर्मेंटच्या क्वॉरंटायन सेंटरान घातला. अजूनय आमी सांगला लोकांक होम क्वॉरंटायन म्हणून स्टॅम्प आसा, ताका 16 दीस जर अजून 14 दीस जावंक ना, तो भायर भोंवता, तुमी इन्फॉर्म करा. आमच्या डेप्युटी कलेक्टराक करा, आमच्या बामल्या हाका करात, म्हणजे PIक करात, हेल्थ ऑफिसराक करा, किंवा त्या पंचाक सांगात तुज्या कडेन आमचो एक ऑफिसर, गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशनचो ऑफिसर वो डायरेक्ट इन टच आसा प्रत्येक पंचाच्या. त्या पंचाक तेणी पंचान ताका कळोवपाचें, तो ताका डायरेक्टली उचलता आनी गव्हर्मेंटच्या क्वॉरंटायन सेंटरान घालता. इतकी काळजी जी आसा पळय न्ही, आय एम पर्सनली मॉनिटरींग. म्हणजे 190 पंचायतींतल्या पंच, कावन्सिलर्स हाजे कडेन प्रत्येक एक आमचो म्हणजे एक गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशनचो ऑफिसर एका मतदारसंघात कॉर्डिनेट करता. इतके मायन्युटली. म्हणजे एखाद्या जर 41 जाण आसा जाल्यार 41 जाण होम क्वॉरंटायन जावन रावल्या काय ना इतके मायन्युटली पळयता. तो भायर सरलो आसत ते ताका इन्फॉर्म करता आनी तसोच जर तो परत सांगून वॉर्निंग दिवन घरान रावना ताका व्हरून गव्हर्मेंटच्या क्वॉरंटायन सेंटरान घालता. हे ऑलरेडी घातल्या फाटल्या दिसा पर्यंत. ताजो डिसिजन जावंक ना, ताजो फाल्यां पर्यंत करता, कोणा कोणाक दिवंक मेळटा ताका. हांव ते हांव फॉलोअप करपा खातीर विसरलो. सोमार दीस फाल्यां फॉलोअप करता. चलो. गोवा फाइट कोविड-19 इसके बारे में कहते वक्त कोविड हॉस्पिटल